नमस्कार, दिसभराच्यो महत्वाच्यो खबरो घेवन हांव संजना अर्जुनकर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। सेगीत नेटान झडपी पावस हुपला। 46.93 इंचांचो आंकडो फुडल्या 5 दीस गडगडाटा सयत घालून घेत पावस हवामान खात्याचो अदमास। सेगीत पडपी उटंगराच्या पावसाक लागून आमटाणे धरणाची पातळी लागल्या वाडपाक। 4 दीस सेगीत नेट धरल्यार पातळी पावतली 50 मिटराचेर। भौशीक खात्याच्या सुस्त कारभाराक लागून पणजेच्या टोंका वाठारांतली घरां उदका पोंदा गटार अर्दवट सोडून दिल्ल्यान हुंवाराची परिस्थिती। रावण फोंड्या बेकायदेशीर गादयो करपाच्या गुदावाचेर वजन माप खात्याची दाड अधिकाऱ्यांकडल्यान 40 गादयो जप्त। उटंगराच्या पावसाक लागून काणकोणच्या राजबाग वाठारांतल्या राखणे वण्टीक गेल्यात वेरो लोक भिवून काडटात दीस। बेबे सोडात, चिकन आनी मटणाचो घोस्त काडात, निरागस बेब्यांचो खून करनाकात, मंत्री रवी नायकाचो उलो। आतां खबरो विस्तारांत। पुराय गोंयांत पावसान धुमशाणां घालपाक सुरवात केला। हवामान खात्यान रेड अलर्टाची शिटकावणी दिल्या उपरांत पावसान आनीकूय नेट धरलो। तशेंच ल्हान व्हड अपघातांच्यो घडणुको घडत आसा। झाडांची पडझड जाल्ल्यान वरांची वरां येरादारी आडखळून पडटा। चडांत चड वाठारांत हुंवाराची स्थिती निर्माण जाल्ली आसा। आतां मेरेन सरासरी 46.93 इंच पावस पडलो। फुडल्या 5 दीस गडगडाटा सयत उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा, अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या। उत्तर गोंयांतल्या जनते खातीर खोशयेची गजाल जावन आसा। फाटल्या 3 ते 4 दिसांच्यान पडपी पावसाक लागून आमटाणे धरणाच्या उदकाची पातळी आतां ल्हव ल्हव वाडपाक लागल्या। शुक्रारा सांज मेरेन ह्या धरणाची पातळी 47 मिटराच्या लागीं पाविल्ली। सध्या पडटा तसोच पावस आनीक 4-5 दीस पडलो जाल्यार उदकाची पातळीची ताक इतकी म्हळ्यार 50 मिटर इतकी भरपाची आस्त वाडल्या। पावस पडून लेगीत फाटल्या सप्तकांत शेनवारा मेरेन उदकाची पातळी वाडूंक नाशिल्ली। उदकाची पातळी 45.5 मिटर इतकीच आशिल्ली। भौशीक खात्याच्या सुस्त कारभाराक लागून भर पावसान टोंका पणजेची घरां बुडपाक लागल्यात। गटाराचें काम अर्दवट दवरिल्ल्यान आनी कांय गटारां नितळ करूंक नाशिल्ल्यान उदक आडावन उरलां। ह्या गाळपणाक लागून वाठारांत दुयेंसां पातळपाची भिरांत तळावां भितर उप्रासल्या। कांय दिसां आदीं टोंकार PWDचे सिवरेज विभाग पावसाच्या उदकांत बुडिल्ल्याची बातमी गोमंतक टीव्हीन उजवाडाक हाडिल्ली। जर PWD बुडल्यार तर भौशीक सुवातेंचेर फुडार कितें असो प्रश्न उप्राशिल्लो। त्या खात्यांतलो हुंवार आतां फाटल्यान आशिल्ल्या घरांनी पावला। धोपरभर उदकांत घराक रेवाडो घातला आनी हें उदक घरांत भितर सरलां। घरधन्यान नगरसेवक आनी हेर अधिकाऱ्यांच्या कानार घातले, पूण कोण विचारूंक येना, घरधनी सांगता। हें उदक आतां 10 दीस जाले हांवें सगळ्यांक कॉन्टेक्ट केले, मेयराक हेका सगळ्यांक कॉन्टेक्ट केले, पूण कोण एक्शन घेयना। येता येता म्हणटा आनी मेन कावन्सिलराक सांगलें हांगाच्या आमच्या, तो पसून येता म्हणटा आनी तेणें तोंड दाखोवना। आनी त्या कन्स्ट्रक्शना खातीर सगळें उदक हांगा रावलां। न्यू बिल्डिंगे काडल्या पळय तेंच्यांनी रिलीज कांय करूना अजुनी। सो आमकां त्रास जाले पळय, हांगा 10 दीस जाले आमी उदकान हें करतात। तुमच्या घरान वचपाचें आसा पळय, आतां आनी पावस आयज अलर्ट दिला न्हू, आयज येतले घरान। आनी कोण जाणटी भुरगीं आहा तांकां त्रास? भुरगीं आसलेली ती हांवें घरा सोडून येयला हांकां परवरी। आनी कोण कंप्लेंट बी केल्ली तुवें? ना कंप्लेंट करूना, हें तांकां फोनार सांगलेलें हांवें तांकां।
कोण येवंक ना अजून? ना फोटो धाड म्हणटा सगळ्यांक फोटो धाडले हांवें, कोणी एक्शन घेवना अजुनी. ओके. Right now we are in Tonka and this is just behind sewage treatment plant department, and you can see with the heavy rains this year the whole place has got flooded and the water is not moving out. It's because the drains are not cleared, and secondly there's a big building project that has come up, and ever since this project has come up, the locals, when I inquired with all of them, they've said that because there is no drainage now, there is blockage in for all the water moving out. Days ago आम्ही PWD चे डिपार्टमेंटच्या फुडल्यान आम्ही एक व्हिडिओ केलेलो की बाबा इतले उदीक बोलला म्हणून. दिस इज दॅट ऑफिस ओवर हियर, सेम ऑफिस. आता थिंगा पासून ड्रेनेज सिस्टम सारकी ना म्हणून उदीक वचना भायर, तेका लागून हिंगा बुडटा. आणि हे स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट आणि निलेश काब्राल म्हणटा की सगळे पणजे बुडटा हय. अरे बाबा, ड्रेनेज सारकी ना म्हणून PWD आणि सगळी घरां हिंगा बुडटा. प्लीज यो सकलांनी पळय कितें वॉट इज द प्रॉब्लम ओवर हियर. पीपल आर सफरिंग, पीपल आर फेसिंग इनकन्विनियन्स because of complexes coming up, no proper drainage. You can even see at the entrance of sewage treatment plant how the water has been blocked by the builders, and that's why all the water is getting stuck and this is getting contaminated because it's a mosquito breeding ground if this water doesn't get out. You all are putting people's lives at risk. Mr. Cabral, please come down and see the reality. PWD सिवरेज विभागा मुखार पावसाचे उदक व्हांवून वचपा खातीर नवे गटार बांदिल्ले, पूण हे अर्दवट सोडून दिला. आजून त्या गटाराची सामकी जोडणी जावंक ना. जे गटार पुराय जाल्यात ते तुबल्यात, तातूंतल्यान उदक सामकें व्हांवना, देखून पुराय वाठारांत हुंवारा वरवीं परिस्थिती निर्माण जाल्या. The drainage work has been left incomplete by the smart city work. This side is not completed and the opposite side also is not completed. And when you move ahead, that side there is a big complex coming up. That entrance also they have put a block in it, and all the water is getting stagnated and stuck. And the flow is going very, very slowly. This is why the whole department of the sewage treatment plant also is flooded because all their drains have not been cleaned up. Plus the people who are residing in the apartments, all the sewage treatment plant, the people, the employees who are residing here, even their entrances are getting flooded. Even the whole section where they are also in trouble because the water is getting stagnated. Mosquitoes are breeding, and there are children also and senior citizens who are there. Their lives are at risk. टोंका वाठारात आयिल्ली हुंवारा वरवीं परिस्थिती हो स्मार्ट सिटीच्या कामाचो सायड इफेक्ट. वेळेर नवी गटारां बांदपाचें काम पुराय करूंक ना. पावस येतकच काम आंगार ओडून कंत्राटदार सुस्त न्हिदल्यात. वेंचणुकेच्या वेळार जायते दारां जाप दिवंक येतात, पूण पावसा वेळार जीण धोक्यांत येता तेन्ना कोण सादी खबर सुद्दां घेना. टोंकार रावपी थळाव्यांची परिस्थिती हाची गवाय दिता. गोमंतक टीव्ही खातीर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डंट समीत नार्वेकार. मडगांवच्या रावण फोंड वाठारांत शुक्रारा वजन माप खात्यान बेकायदेशीरपणान गादयो तयार करपी गुदावांचेर धाड घाली. अधिकाऱ्यांनी तांच्या गुदावांतल्यान 40 गादयो जप्त केल्यात. डॉक्टर ऑर्थो ह्या कंपनी खाला हो धंदो चालू आशिल्लो. बेकायदेशीरपणान चलिल्ल्या ह्या गुदावांचेर फाटल्या 1 म्हयन्या सावन नदर दवरून आशिल्ले. आयज उक्ते मेळिल्ल्या कारणान आमी ताचेर धाड घाली अशें वजन माप खात्याचो निरीक्षक नितीन पुरुशनान सांगलें. बेसिकली आम्ही हांगा जाले एक म्हयनो जालो नोटीस करताले. थोडे सेल्समॅन बॅट घेवन भोंवताले. सो बेसिकली भोंवता आमी हांगा नोटीस केले. एक दीस हो गुदा ओपन आशिल्लो. आयज आमकां परत ओपन दिसलो. आमी इन्स्पेक्शनाक येयले. आमकां बॅडार दिसले डॉक्टर ऑर्थो म्हणून. तेजें डिक्लेरेशन ना, कांयच ना. MRP आनी मंथ हे सगळे ब्लँक आसा. आतां तेंच्यांनी आमकां बील दिल्लें आसा.
बेस्ड ऑन बिल आम्ही कंपनीक लेटर घातलें आनी फर्दर इन्व्हेस्टिगेशन चालू जाता. उटंगराच्या पावसाक लागून राजबाग काणकोण वाठारांत धोक्याचें वातावरण निर्माण जालां. एके राखणे वणटीक वेरो गेल्ल्यान लोक भिवून दीस काडटात. केन्ना राखणे वणत कोसळत आनी कितें जायत हाचे कांय नेम ना. पळयात लोकांच्या मनांतलो भंय. ऑलमोस्ट पडपाचें आसा. राजबाग काणकोण वाठारांत एके बिल्डिंगे मुखार 10 मीटर राखणी वणूक बांदिल्ल्यान कुशीक आशिल्ल्या थळाव्यांच्या 5 घरांचेर धोको निर्माण जाला. घोग्यांनी पडपी पावसाक लागून राखणी वणटीक वेरो पडल्या. वणूक कोसळपाच्या मार्गार आसा. राखणी वणूक कोसळ्यार 5 घरां पोंदाक वयतलीं आनी रस्तोय आडावून उरतलो. रस्त्या वेल्यान वचपी लोकांचो जीव धोक्यांत आसा. ही राखणी वणत थळाव्या खातीर मरणाचो सापळो जावन रावलो. गेले हा तेका केन्ना म्हणून शकते पडला तुजी घरा इफेक्ट जातलो. समते माझी घराची पडून गल्लेच्या सांगला फुडली किती घरा तितून कर. ही राखणी वणत कोणाचो परवानो घेवन बांदली काय विचारल्यार वेळगेरा कडेन जाप ना. थळाव्यांनी काणकोण मामलेदारा कडेन ह्या संदर्भात कागाळ केला. कायद्या प्रमाण 5 मीटर मेरेन राखणी वणत बांदपाक परवानो आसता. ही राखणे म्हणत दुपटीन उंच आशिल्ल्यान कितेंय जायत सांगूं येना. थळावे जीव हातांत घेवन आपलो दीस सारता. थळाव्या नगरसेवकान लेगीत ह्या संदर्भात मामलेदाराक कळयला. जर मोडान जे पडले जाल्यार ते ज्ञान म्हाका दिसना तो वाचतोच म्हणून तशें जावूं जायना. कित्याक रिस्क म्हाका मेळना तेन्ना हांव वाड्या कॉन्सुला हांवें तेजेर कांय एक्शन घेयना अशें तें म्हाका लोकांक दिसतलें. म्हणून म्हाका आज सांजे मात तांकां म्हाका कितें ह्या वटेन शिफ्टींग करून खंय तरी तांकां रावपाचें म्हाका बंदोबस्त करचो पडटलो. तेजे पयलीं तेमी एक्शन घेवचें येवन पळोवचें. हांव चेअरपर्सनाक बी सांगता हांवें आपयलो तो येता मात त्या काम मिटिंगे लागून मात अडचणी लागून मात उरला. तेणी आपूण येयना चेक करता म्हणा इंजिनियर हाडून चेक करता म्हणला. आनी सपोज तुमी RCC जर बांदला जाल्यार कशें कलेक्ट जाल्लें हो क्वेश्चन केलो तेणी. तो कितें म्हणपा लागलो तो तेमी सांगपाचें म्हणल्यार तो तेणी आन्सर करूना. तो फक्त डायवर्ट करतालो लोकांक फटोवपाक सोदतालो. जेन्ना हांवें ताका दुसरें विचारलें तुमी रेडिओनी वॉलाचें परमिशन आसा तो आसा म्हणटा. दाखय म्हणल्यार आपूण तुका मागीर सांजचे दाखयता म्हणटा. ओवरऑल आतां भितरल्यान ही वॉल कॉलेप्स जाल्या भितरल्यान आनी भायल्यान कॉलेप्स जावपाची वाटेर आहा. भायल्यांनी ऑलमोस्ट तुमी पळयतले थिंगा क्रॅक्स बी ऑलरेडी. तेकोन कितलीं घरां आहा हे वॉलीक? तेकोन ऑलरेडी 3 घरां आसा हांगा. 3 घरांची तांकां इफेक्ट जावपाक शकता. पडो शकता कोण मरो शकता. ऑब्वियसली 5 घरां 5 तांकां इफेक्ट जावपाक शकता आनी हो रोड बंद जावपाक शकता. बरें रोडाचेर येता वयता आसतना कोणाचेर पडोंक शकता. मेन म्हणल्यार तुजें दुसरें रुबी जें घडलां पळय रुबी प्रकरण तें रुबी प्रकारान परत घडपाची शक्य आसा हें सांगपाचो. बिल्डिंगे इफेक्ट जातलो दिसता तुमकां? बिल्डिंगे ऑब्वियसली इफेक्ट जातलो. जर रिटेनिंग वॉला तर इफेक्ट जाता. बिल्डींग आसा ती 5 फ्लोराची कित्याक जावपाक शकना. तुमी भितर वचून पळयलें जाल्यार माती आसा ती सामकी मोव सामकी मोव माती सारकी. हेजी व्हडी बारीक जर रिटेनिंग वॉल पडटा जाल्यार ही बिल्डींग वचपाचें कितें जाता. हांव ताका जे बिल्डर आसा जे इंजिनियर तांकां हांव सांगूं सोदता जे आमचे जे कलेक्टर DCP तेमी जे इंजिनियर येवचे आनी बिल्डिंगेचे बी इन्स्पेक्ट करचे. ना जाल्यार आमी RTI मारून सगळी इन्फॉर्मेशन काडून सगळ्यांक कळयतले. पावसात केन्ना कितें जायत हाचो नेम ना. रस्त्यान वचपी लोकांचेर केन्ना वायट घडणूक घडत सांगूं येना. तात्पुरतो लोकांच्या सुरक्षे खातीर पुलिसांचो बंदोबस्त करचो आनी काणकोण मामलेदारान बेगोबेग हाचेर लक्ष दिवन वायट घडणूक घडचे पयलीं तोडगो काडचो अशी मागणी थळावे राजबागचे लोक करपाक लागल्या. गोमंतक TV खातीर काणकोणच्यान बबेश बोरकार. बेबे कसले खातात? चिकन नाजाल्यार मटण खायात. निरागस बेब्यांचो खून कित्याक करतात अशें म्हणीत जंपिंग चिकन खावपी लोकांक शेतकी मंत्री रवी नायकान बरोच उजरावन काडला. शेतां विकपाची न्ही जागो आनी खंय तरी बेबे खावपाचें न्हू तें तुमी कितें सांगता? बेबे आतां सांगलें की बेबे मारपाक जायना आनी बेबे मारल्यार ताची केस जाता पूण ताका लागून लोकांनी बेबे खावपाची बंद उरली चिकन खावपाचें. हांव सांगता बोकडो खावचो तशें कांय ना. स्मार्ट सिटीच्या गाळपणाक लागून टोका पणजे सावन तांबडी मातयेर वचपी रस्तो स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून परतून एक फावट खणला. हे पयलीं गोमंतक TVन हो विशय उजवाडाक हाडिल्लो. फाटले फावट असोच रस्तो खणिल्लो आनी पावसाचें उदक वचपाक लागून गटारांत पायपां घातिल्लीं. पूण हुंवारावरी स्थिती निर्माण जाल्ल्यान परतून एक फावट हो रस्तो खणला. देखून तांबडी माती आनी पणजे वाठाराचो संपर्क तुटला.
ह्या जाग्यार आतां प्लास्टीक आनी फायबराची पायपां घालून रस्तो सुरळीत केला. ह्या गाळ कामाक लागून थळाव्यांनी सामकी तिडक उक्तायला आनी ही स्मार्ट सिटीची कामां केन्ना जाग्यार पडटली असो प्रश्न थळाव्यांक पडला. कांय दिसा पयलीं गोमंतक टीव्हीन एक इश्यू हायलायट केल्लो. सांतिनेज टोका सिवरेज डिपार्टमेंटाच्या सायडीक एक रस्तो वयता तांबडे माती वाठारान, हो कट ऑफ जाल्लो म्हणून 4-5 दीस पयलीं हो रिपोर्ट फायल केल्लो हांगासर खळी मारपाक. ही खळी दिसता फाटसून, ती खळी हांगासर डगअप करून हांगासर पायप घालून ते उदक वॉश ऑफ जावंक ह्या क्रिकान. पूण तुमकां आज सांगचें अशें दिसता स्मार्ट सिटीची परिस्थिती म्हणटा ती इतकी घाळ जाला. अजूनही कामां चालल्या आनी पळयात तुमी अजूनय हो हांगासर खणपाचें काम चालू आसा. पायपां कनेक्शनां दिता कितें चलता तुमी पळोवंक शकता. हांगासर अशेंच अर्धवट सांडून दिलो, अर्धवट काम करून दवरल्या. हांगासर कॉन्ट्रॅक्टर ना, कोण सुपरवायझर ना, लेबरय पळयात तुमी, लेबरय हांगासर आपले आवता सोडून गेल्यात. पळय आतां कोण लेबर येता, कोण कितें काय काम चल्लां, काय सुपरविजन ना, काय ना. पळय लोकल्सांची पळय आतां सामके पाशेच काबाड जाले हांगासर. लोकल्स आपल्यो हांगासर गाडयो दवरून मेन रोडार येयल्यात आनी रिलेटिव्सांक आपले ज्यो भुरगे आसात रिलेटिव्सांक सांगतात भुरग्यांक हाडून हाय पॉयंटार ड्रॉप करात म्हणून. खूब गांव कट ऑफ जाता कळ्ळें. वाठारांतले गांवगिऱ्या वाठारांनी बेसीक फॅसिलिटी ना, पावस हेवी पडटा आनी फूल कट ऑफ जाता मेन लँडाक. तुमी फाटल्यान पळोवंक शकता हो रोड आसा तांबडी माती कडेन वयपाक सांतिनेज. आनी पळयात तांबडी माती भशेन हो रोडूय तांबडोच जाला. आनी मेन म्हटल्यार कितें, ह्या स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून आतां हो फूल वाठारूच कट ऑफ जाला. त्या वाटेन पासून एक एडजॉयनींग रोड आहा तो पासून एक कमरे भर उदकान बुडला आनी फूल वाठार हो फाटलो आयसोलेटेड जाला. आनी हेका कारण म्हणटा ती स्मार्ट सिटीची अनप्लॅन्ड, अनऑर्गनायज आनी घाळ कामां. गोमंतक टीव्ही खातीर सांतिनेजच्यान स्पेशल करस्पॉन्डंट समीप नार्वेकार. उटंगराच्या पावसाक लागून मध्यान राती फोंडेच्या आडपय वाठारांतल्या एका घराचेर व्हडलें झाड कोसळ्ळें. हे झाड कोसळिल्ल्यान सुमार 3 ते 4 लाखांचें लुकसाण जालां. फांतोडेर 3 सुमार उजो पालोवपी दळाक ह्या घडणुकेची म्हायती मेळ्ळी. ते उपरांत सकाळच्या 7 ताणें घडणूक थळार धांव घेवन झाड कातरपाक सुरवात केली आनी ते कुशीक काडले. आयज फांतोडेचेर 3 सुमार फोंडा फायर स्टेशनाक कॉल येयले की विठोबा हांगा आडपय एक मोठे झाड घराचेर पडलेले आसा. इमिडिएटली आज सकाळ फुडें येवन आमी क्लियरींग वर्क चालू आसा. हांगा एक सायडीन जे 2-3 रूम आहा ते फातर तेंचे डॅमेज जाल्ले ओनराचे. आनी हे म्हणल्यार कसले झाड कितें पडला कितें कळ? जंगल ट्री. मेन प्रॉब्लम कितें जाला की क्लियर करपाक 2 घरां जॉयन आसल्या कारणान कितें जाता ती सेफली ते देवोवपाक पडटालें. सो म्हाका दिसता सकाळी पडला हे न्ही, म्हणल्यार तुमची टीम तेन्नाच पावली हे करून? टीम सकाळ फुडें 7 सुमार आमकां इन्फॉर्मेशन येयली 7 सुमार. ओके. सो आतां ऑलमोस्ट म्हाका दिसता हे केल्लेलें आसा, क्लियर जाल्लें आसा. पूण ओनराक जवळपास बरोच लॉस जाल्लो आसा. ते घरांतले वयले सगळे काम तुटलेले आसा. लॉस एस्टिमेट केला तुमी? अजून एस्टिमेट करना, पूण जवळपास एक 3-4 लाख सुमार लॉस आसपाक जाय. शुक्रारा मुस्कळ काकोडेच्या प्रदीप नायक हांच्या घराचेर काजूचे झाड कोसळून सुमार 40,000चे लुकसाण जाले. ही घडणूक सकाळच्या 11 वरांच्या सुमाराक घडली. झाड कोसळिल्ल्यान घराच्या वण्टीचे आनी छप्परांचे बरेच लुकसाण जालां.
उजो पालोवपी दळाक कळीत केल्या उपरांत ताणें घडणूक थळार धांव घेवन झाड कातरून कुशीक काडले. भायर भितर आशिल्ले ते भायर भितर आसतना हांव नासलो, हांव भायर गेल्लो आसलो. तेणें फोन करून सांगलो म्हाका की काज मोडून पडली आपल्या घराची म्हणून. घराची पडली म्हणटा हांव येयलो पळोवत. येवन भायले पळयलें जाल्यार एक सायडीच्यान म्हणत हें जाल्या, नळे एक सायडीच्यान पडले, एक सायडीच्यान मोडले आनी सगळें डॅमेज झाले हडच्यान. पावसाक वगे आनी फायराक फोन केलो, मागीर ते येवन तेणी काडली काज. डॅमेज कितल्या हजाराचे जाले तुमकां दिसता? 40,000 तरी जातले. वंटीक क्रॅक केलो? वंटी क्रॅक केलो, सगळे भितर उदक वचता, सामान सगळें भायर काडलां. भिजले, आलमारी भिजल्यो, पत्रे बी सगळे मोडोन पडले. पत्रे, नळे, वाशे सगळे मोडोन सकयल पडले. तेणी काडले ते आतां. म्हाका 12:25 कॉल आयले घराचेर व्हडली मारप म्हणटे घराचेर झाड पडला म्हणून. आनी विथीन नो टायम आमी थंय फोंडार गेले. पयल्या घरान काजूची ट्री पडली कडेन आहा आनी ते डॅमेज खूब जाल्ली. आमी ते आतां क्लियर केले. कितें कितें डॅमेज जालें तेंचे? तेजे वाशी पडल्या, नळे पडले तेजे. अरावंड 30 to 48,000 तेका लॉस जालो. आनी आमी पळयलां की तेंचे पत्रे जे आसलेले मोठी डॅमेज जावपाची शक्यता आसलेली काजूक ती. काज परत इलोवना आनी डॅमेज जावपाची शक्यता आसली. ती आमची फायर पर्सनान हेल्प करून काडली ती आमी. कितले फायरमॅन आसले हांगा? आमची फायरमॅन 5 जाणां आसली. दुबय मिस इंडिया कॉस्मिक युनिवर्स थारिल्ल्या गोंयचे साची सपना राजेश सावंताक मोपा विमानतळाचेर आमदार जीत आरोलकरान येवकार दिलो. मांद्र्याचे साची सावंत मिस इंडिया कॉस्मिक युनिवर्स विजेता थारून तिणें गोंयचें नांव लौकीक केलां. पुराय मांद्रे गांवांत तिचें कौतूक जावपाक लागलां. साची सध्या टॉप युनिवर्स थारला. ते शुक्रारा गोंयांत आयल्या उपरांत मोपा विमानतळाचेर आमदार जीत आरोलकरान साचीक येवकार दिलो. जावन आयल्या तूं दुबय आनी आमच्या पेडणे तालुक्याचें नांव काडलां, कशें दिसता? खरें म्हटल्यार म्हाका खरेंच खूब एक्सायटेड फील जाता आतां. आनी पयली फावट म्हजें इंटरनॅशनल पेजंट आशिल्लें आनी इतलें बरें केलें आनी गोंयाचें तशेंच आमच्या इंडियेचें नांव वयर काडलें. आनी म्हाका तुमचो ह्यो सपोर्ट पळोवन खरेंच बरें दिसलें, कारण असो सपोर्ट पयलीं कोणेंच करूंक नासलो. आनी म्हाजे कडेन शब्द ना म्हाका कशें दिसता तें सांगपाक, टू एक्सप्रेस वॉट आय एम फिलींग रायट नाव. हाचें तूं कोणाक क्रेडीट दिता? खरें म्हटल्यार हेजें क्रेडीट सगळें म्हाज्या मम्माक वयता. बिकॉज दुबय वयसून गोंयान येयसकन तिणी सपोर्ट केला. आमी दोगांच वांगडा गेल्ली एक्चुली, आनी आमची पयली इंटरनॅशनल फ्लायट ती बी आमी दोगांय वांगडा गेल्ली आनी मम्मानूच सगळो सपोर्ट केला. तसोच आमच्या MLAन आमकां सपोर्ट केला, बाकीच्या सगळ्यांनी सपोर्ट केला. सो खरें म्हटल्यार एकटेकूच हांव श्रेय दिवंक शकना हाजो, कित्याक सगळ्यांनी आपलो वांटो खरोच बऱ्या तरेन हें केलां. म्हाका प्रश्न असो विचारिल्लो की जर म्हाज्या पास्टांतलें कितें तरी म्हाका चेंज करपाचें आसा, म्हाका समजा ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा जाल्यार हांव कितें करतलें. आनी म्हाजो उत्तर असो आशिल्लो की म्हाका समजा कितें चेंज करपाक मेळटा तेन्ना हांव कांयच चेंज करचें ना. बिकॉज जितलें म्हाका कितें म्हाज्या लायफान मेळ्ळां आजून पर्यंत तेंच्यानी म्हाका सदांच शिकवण दिला, म्हाका एक्सपिरियन्स दिला. म्हाज्या खातीर केन्नाच लायफान इट वॉजन अ फेलियर, इट वॉज ऑलवेज अ विन ऑर अ लर्निंग. फाटल्या कांय दिसां सावन सुरू आशिल्ल्या उटंगराच्या पावसाक लागून गिरी वाठारांतले रस्ते उदका पोंदा गेल्यात. ह्या वाठारांत हुंवारेची स्थिती निर्माण जाल्ल्यान थळाव्यांक तशेंच भायल्यान येवपी लोकांक त्रास सोंसचो पडटा.
तशेंच उदक तुंबून उरिल्ल्यान डेंग्यू आनी मलेरिया सारक्यो दुयेंसां जावपाची भिरांत थळाव्यां मदीं पातळ्ळा. दर वर्सा ह्या वाठारांत हुंवाराची स्थिती निर्माण जाता, देखून थळाव्यांनी सरकारा कडेन बेगोबेग प्रश्नाचो सुटावो करपाची मागणी केल्या. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जुलैच्या 9 तारखेर 75वो स्थापना दीस मनयतात. ह्या दिसा ABVP पणजे व्हडली कार्यावळ घडोवन हाडटले. ह्या कार्यावळी वेळार भाजपाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस विनोद तावडे हांची खासा उपस्थिती आसतली. इन्स्टिट्यूट मॅनेजर्स ब्रागांजा हॉलांत सकाळी 10 ते दनपारा 2 मजगती ही कार्यावळ जातली. आम्ही 75th इयरान ह्या वर्सा पदार्पण करपाचें आसा. आतां 9 जुलय ह्या दिसा 9 जुलय गुरुनानक दीस ह्या दिसा आमी 75th फावंडेशन डे म्हणून ABVPचो सेलिब्रेट करता. आनी फूल वर्सभर म्हणजे ह्या 9 जुलय ते फुडल्या 9 जुलय पर्यंत आमी ABVP म्हणून पूर्ण आमचें सगळें नियोजन ठरलेलें आसा की आमी ABVP म्हणून कितें कार्यक्रम करतली, कितें ह्या वर्सभरान आमचे 75 इयर्स ऑफ जर्नी कितें आसतली तें आमी सगळें प्लॅन ऑलरेडी केल्लें आसा. ABVPची स्थापना 9 जुलय 1949 ह्या दिसा जाल्ली आसा आनी तेन्नाच्या ABVPची जी जर्नी आसा ती ह्या 9 जुलयाक आमी 75th इयरान पदार्पण करतले आसा. जे आमचें अमृत महोत्सवीय वर्ष म्हणून आमी हें साजरे करता. आतां ह्या कार्यक्रमाक आमच्या म्हणजे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशदेचे महामंत्री जे जावन गेल्ले आसा. तशेंच आतां सद्या तांच्या कडेन भाजपाची जनरल सेक्रेटरीची जबाबदारी आसा. अशें विनोद तावडेची उपस्थित आसतली. मागीर विनोद तावडे जी ABVPचे 75 इयर्सान कितें जर्नी जाल्या म्हणजे कितें ABVPन केलां, कितें ABVPचे अचिवमेंट्स आसा ते मांडटले. तशेंच ABVP ह्यान फुडें कितें करतली हेची एक मांडणी ते करपाचें आसा. गोमंतक टुडे हे बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. रोखडेच पळया आवाज गोंयचो हे बुलेटीन. खंयच वचूं नाका, पळयत रावात गोमंतक TV.